दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. लोकांन सुजनाचेर मरणाचे फर्मोण मारले. व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, सासणांचे देवा, सगळे गूढ तूं वळखताय. दर एक वस्त घडच्या आदींच ती तूं वळखताय. म्हजेर आड तांणी फोटकिरी गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांचे खोटेपणान म्हजेर आड घडलां ते सोगटांतली हांव निरपराधी. अशें आसतना तूं म्हाका मरूंक दितलोय? सर्वेस्परान तिचे प्रार्थन आयकलें आनी तिका मारूंक व्हरतानी तेन्नाच दानियल नांवाच्या एका तरणाटे सवे पवित्र आत्मो आसलो तो ताणें जागयलो. तो बोब मारून म्हणूंक लागलो, हे अस्तरेचे मरणांत म्हाका वांटो ना. सगलो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमाती मदें उबो रावन ताणें जबाब दिलो, इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोद सारकें सोदून काडिनासतना एके इस्रायेलाचे धुवेचेर तुमी मरणाचें फर्मोण मारलें? म्हणसुबीच्या जाग्यार परतून वचात, कित्याक हांणी तिचेर फोटकिरी गोवाय दिल्या. सगळो लोक वेगी थंय परतून गेलो आनी मालगड्यांनी दानियेलाक म्हणलें, आमचे मदें बसूंक ये आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्यांची बूद दिल्या. तेन्ना दानियेलान ताका म्हणलें, हांकां दोगांयकूय बरें पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलों. तांकां पयस करतच दानियेलान तांतल्या एकाक आपोवन विचारलें, तूं नश्टेपणान म्हातारो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताची पातकां तुज्या माथ्यार चडल्यान. सर्वेस्परान म्हणलां, निरपराधी आनी बऱ्या मनशाक जिवेशी मारचो नाय. तरी आसतना तूं अनितीन निर्णय दिताय. निरपराध्यांक खास लायताय आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ती तुका बरीच सांपडली जायत. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा खाल. दानियेलान म्हणलें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कडचें फर्मोण घेतलें आनी तो तुका कातरून तुजी अर्दांच करून उडयतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्या म्हाताऱ्याक आपोवन ताका म्हणलें, तूं जुडाचो न्हय, पूण कानानाची सोंसोत. सुरोपायेन तुका बुलयलो, कुडीच्या आशेन तुजें काळीज नश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायेलाच्या धुवां लागीं करतल्यात आनी तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम चड बें दिसतालें. पूण ही आसा एक जुडाची धूव, तिच्यान तुमकां नश्टेपण सोंसूंक जायना जालें. चल, सांग म्हाका, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडा खाल. दानियेलान म्हणलें, खरेंच तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. पळय, तुका मदल्यानूच कातरून उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाटक करूंक देवाचो दूत हातान तोरसाद धरून रावला. तेन्ना थंय जमलोल्या सगल्या लोकान व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोगां म्हाताऱ्यांचेर परतलो, कित्याक तांची फोटकिरी गोवाय तांच्याच तोंडांतली दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोइजेसाचे शास्त्रा प्रमाणे जी खास ते आपल्या पेल्याक लावूंक सोदताले तीच तांणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी त्या दिसा
निरोपराधी बायलेचो जीव वाचून उरलो. हिल्क्यान आनी ताचे बायलेन आपले दुये सुजाना पासत देवाचे उपकार आठवले आनी तशेंच जोकेन आनी सगळ्या त्याच्या सोयऱ्यांनी केलें. कित्याक कसलेंच वायट तिचे सवें सांपडोंक ना. त्या दिसा थावन लोकांचे दोळ्या मुखार दानियेल भोव मानादीक जालो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5:4 तुजी चोरवणां. थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थोंड उदका सोरी पावयताय. थंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखूंक म्हज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चलयताय. सबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत खोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत. गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. सबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यात तेल घालताय. बोळेपण कुरपा दिसान दीस. गोशगोशीत म्हजे देंवतली. देवदानां तुज्या मोगाची. सबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओचित्र गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. सबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलेलें म्हाका जाय. जोआंव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जायतुनाचे दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगळो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिझेवांनी परद्वारांत सांपडलेले एक बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच परद्वार सांपडल्या. शास्त्र्यां मोइजेजा असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांड घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक ताणें अशें म्हणलें. वडो घालून जेजून आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मोदें जाका पातोग ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कोडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान न्हीद जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर खास्तींचें फर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर खास्तींचें फर्मोण मारिना. वच आनी हे फुडें आनीक पातोक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाक्कांनी तुका क्रिस्ता. नियाळ, हांवूय तुजेर खास्तींचें फर्मोण मारिना. वच आनी हे फुडें आनीक पातोक करूं नाका. नियाळाक आदार. आयचे शुभ वर्तमानाचे वाचपांचेर नियाळ केल्यार एक गोट आमकां मेळटा. त्या काळार वॉट्सॅप आनी वायफाय नासलें.
तरी मनांत चिंतप तेंच, दुसऱ्यांचेर फॉर्मोण मारचें, परद्वाराक सांपडलेले उस्तुरेक सोबे माजार गुन्यांवकारी करूंक दाखोवंक आपूण पाक्की न्हय अशें समजोवपी मनीस करतात. तेच्या सांगाता परद्वार करपाक तातूंतले दादले नासले काय? फातर मारूंक दादले उबे आसले न्हय? आपल्याचें पातोग लिपयतात आनी दुसऱ्यांचें पातकां वाऱ्यार घालतात. जेजू भासाभास करिना, पूण जमनीचेर बरोवंक लागता. कोणाच्यान फॉर्मोण मारूं येता ही शिकोण आपल्या काळजीदार बोली सांगता. तुमचे मदें जांकां पातोग ना तो तिचेर पयलो फातर मारचो. सगळ्यांच्या हातांतले फातर एक एक करून भिरांतीन आनी लोजेक लागून पडले. आपलो जागो तांकां गमलो. कितें उरलें? फकत भोगसणें, शांती आनी फॉर्मोण मारलोलें नवें जिवीत हे बायलेक. जेजूक लागून तिचो मान तिका परत मेळ्ळो. जेजून तिकाय पातो करिना जावच्याक चिटकावणी दिली आनी शांतीन पाटयली. तर आयच्या समाजांत जेन्ना आमी दुसऱ्यांचेर फॉर्मोण मारता तेन्ना आमच्या हातांत आसलोलो फातर पयलो एके भाशेन आमचेरूच उडोवन पळोवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी दुसऱ्यांचेर फॉर्मोण मारचें मोन पयस करून देवान दिलेलें भोगसणें दुसऱ्यांक फावो करूंक वावुरया.